सोमार फेब्रुवारीची 5 तारीख सांत आगाता मुखेल वोल्ड आणि ताचे वस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली. नियाळाक आदार. जेजू ह्या संवसारांत आसतना दिसाच्या दिसा कितल्योच मिलाग्री कोत्तालो आनी आयज लेगून तूं करीत आसा. डिवायन यूके, लोगोस आनी हेर मागण्याच्या जमातींनी कितलींच पिटिशनां लोक घालतात. जेजूक हात लाय नासतना पर्यंत ऑनलायन रिट्रीट पळोवन कितलींच ओचोरयां आनी विजबितां लोकां सवें घोडटात. पयल्या वाचपांत आमी पळयता सर्वेस्पराची आग पेट मंदिरांत हाडटा तेन्ना सगळीं पोरजां एकवटतात. आग पेटेच्या फुड्यान सोलोमन राजा आनी ताचे सांगाती आसलोले इस्रायलाचे पोरजेर मेजूंक लेगून नजो तितल्यो शेळयो आनी बैलाचो यत्न केलो. कितलो मान देवाचे आग पेटीक तांणी दिलो. शुभ वर्तमानांत जेजूची पदवी आमकां दिसून येता. जेनासारेताक जेजू कितल्याच पिडवताक बरी कोत्ता. लोक जेजूक सोदूंक भोंवतालो. तो मेळटोच लोक पिडेवताक हातूंत घालून हाडटालो. जावं ग्रामांनी, जावं नोगरांनी, मोळ्यांनी, वायटाकारांक मैदानार दवरताली. ताच्या वस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ती तांचे लागीं मागताली आनी जेजू ह्या पिडेवताक बरी कोत्तालो. थोडीं आमची भाव भयणां पेकोवणी सोदूंक गाडयांगेर, पार्क्यांगेर धांवतात. आमचो कोरो देव जेजू आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना. आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जायतो वेळ दिवंक जाय. तेन्नाच की आमचो भावार्थ जेजूचेर तीर घोट जातलो. म्हजो थाराव पवित्र पुस्तक खोलायेन वाचून जेजूचो खोल अनुभव घेवंक वावुरतलो.